हे सगळ्या गोंयच्या लोकांक एक हुस्को जाल्लो आसा, स्पेशली साऊथ गोवाच्या लोकांक, की देर हॅज बीन अ कन्सर्टेड अटेम्प्ट ह्या सरकाराचो टू क्लोज डावन द डाबोलीम एअरपोर्ट. कितलेय तर ताणें म्हळें की आमी बंद करिना आनी ते सगळे फोटी तांच्याच मिनिस्टरांनी स्टेटमेंट दिल्ले फाटीं की उमको मिनिस्टराक एप्रोच जाला, उमकी प्रायवेट कंपनी GMR एप्रोच जाल्या, हांगासान शिफ्ट करपाक प्रेशर घालता. ते आमी म्हणूंक ना, हे सेम सरकाराच्या मिनिस्टरांनी स्टेटमेंट केल्लो आनी ते सच जाता. whatever the ministers of this government, cabinet ministers made statement that GMR is putting pressure, it is coming true. So अशे तर एअरलाइन शिफ्ट जाले, there will be no operations here and it will die a slow death. कितले लोक जे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड आसा ह्या एअरपोर्टाचेर. ते स्टाफ जे काम करता, बीट एअरलाइन स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ, टॅक्सी ड्रायव्हर्स, मोटरसायकल पायलट्स, गाडे आसा, शॅक्स आसा, 5 स्टार हॉटेल, सगळे थंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता. आमचे गरीब लोकांक खूब जॉब मेवले आसा, जावं ते वेटर, जावं कुक्स, जावं स्टिवर्ड, सगळ्यांक जॉब रायट अप टील काबदराम काणकोणा. कित्याक ट्युरिस्ट जेन्ना लँड जाता फूल कोस्टल एरियाज लोक वेता आनी एका प्रमाणे इकॉनॉमी चलता, लोकांचे पोट तरी चलता. सो कटर एअरलायन्स जेन्ना बंद केले हांगा ऑपरेशन आनी शिफ्ट जाले आयच्यान एट मोपा, दिस hasn't happened suddenly. The decision announced by Qatar was within 2 to 3 days of Pradhan Mantri Modi visiting Qatar. फाटल्या म्हयन्यांनी तर पयशात जेन्ना तांणी डिसिजन घेतलें शिफ्ट जावपाक, तेन्ना प्रधानमंत्री मोदी कतार गेल्लो, दोहा गेल्लो. इज देर अ लिंक? आनी लोकांक दुबाव लागपाक लागला. कित्याक मोपा जेन्ना शिफ्ट जाता, मोर एंड मोर ऑपरेशन, कोणाक फायदो जाता? लोकांक जायना. हे पळय, क्रोनी कॅपिटलिस्ट अराउंड मोपा प्रॉपर्टी घेतिल्ले आसात, तातूंत आमचे मिनिस्टर्सूय इनवॉल्ड आसात प्रॉपर्टी विकपाक, आनी जे काजिनो येवपाचे आसा तांकां फायदो जाता. बिकॉज हो सरकार जे पेडणे पळय म्हणटा मोपा हाडला, ती जेन्ना आमी म्हणटाले स्वाभिमानी पेडणेकार, जी संस्कृती आशिल्ली ती डिस्ट्रॉय करून थंय काजिनो कल्चर, ड्रग कल्चर, असलो कल्चर हाडलात. आनी इन द बार्गेन आमचे डाबोलीम एअरपोर्ट बंद करपाचो सगळो प्रयत्न आसा. आय विल रेज दीस क्वेश्चन इन पार्लमेंट बिकॉज 2009 UPA सरकार अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंग एक डिसिजन घेतिल्ले, बोथ एअरपोर्ट्स विल ऑपरेट पॅरलली. I assure the people of Goa, whatever efforts have to be put in, I will do that. I will do my best. आणि लोकांक assure करता की I won't let you down. Sir, Qatar Airways was a very important link from Goa to Doha and then from there on to London and other European countries where a lot of South Goans are, residing and working. So you think this breaking of link from Dabolim will affect the South Goa people, especially those who are, working abroad? Definitely. And म्हाका आतां आयकूंक येता सोशल मिडिया, जे आमचे गोंयकार इमिग्रंट्स आसा, गल्फाक काम करता और इवन युरोपियन, they are taking a decision. There's some call being given in the social media, boycott these airlines. And I think they have a right to do that, to teach lesson to these people. Actually, fault is not of airlines. Somewhere the authorities are hand in glove to shift them. एक airlines करून shift केल्यात. And finally, customer is the king. आमचे गोंयकार पळय आसा ते सबक शिकयतले.